आमचो एक फायर ब्रँड लिडर बाब जितेंद्र देशप्रभू हाजें जे JMCन व्हरतकर तेगे मरण जालें त्या हेजेर आमी तेन्नाच दुबाव काडलेलो, कारण हें कदाचित JMCच्या नेग्लिजन्सा खातीर जालें आसत. मुख्यमंत्री डेली प्रेस कॉन्फरन्स घेता, पूण तेज्यान एकूय दीस हाचेर स्पश्टीकरण करपाक तो शकलो ना, कारण आमी हो दुबाव तेन्नाच उगडो केल्लो. आमी ह्या जी मागणी आयज करतात की हाचेर एक ज्युडिशियल प्रोब जावचो एक रिटायर्ड जजा मार्फत, आनी तातूंतल्यान जितेंद्र देशप्रभूचें एक मरण कशें हें जालें, थंय कोण कमी पडलो, कोणाचें नेग्लिजन्स जालें, थोडे डॉक्टर्स थंय जाय आशिल्ले त्या टायमार ते डॉक्टर्स थंय नाशिल्ले अशें एक इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा. जितेंद्र देशप्रभूक जवळ जवळ 2:45 थंय एडमीट केलो. ताका एडमीट केले नंतर थंय ताका ताबडतोब ताका एटेंड जालो काय कितें, आनी तेजे नंतर 6 वरांचेर सुमार तेजें डेथ डिक्लेअर जालें. तेजे नंतर कोवीड टेस्टाचे बद्दल वेगळे वेगळे रिपोर्ट्स आयले. ते म्हणपाक लागले नेगेटिव्ह. पयलीं डिनान स्टेटमेंट केलें, रॅपीड टेस्ट केली, तेजे नंतर हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा ती रॅपीड टेस्ट न्ही रेग्युलर टेस्ट. ताका एडमीट केले नंतर थंय ताका ताबडतोब ताका एटेंड जालो काय कितें, आनी तेजे नंतर 6 वरांचेर सुमार तेजें डेथ डिक्लेअर जालें. तेजे नंतर कोवीड टेस्टाचे बद्दल वेगळे वेगळे रिपोर्ट्स आयले. ते म्हणपाक लागले नेगेटिव्ह. पयलीं डिनान स्टेटमेंट केलें, रॅपीड टेस्ट केली, तेजे नंतर हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा ती रॅपीड टेस्ट न्ही रेग्युलर टेस्ट. तेजे नंतर मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दिता की रॅपीड टेस्टाक 2 वरां लागतात आनीक लॅब टेस्टीक जवळ जवळ 6 वरां लागतात. जितेंद्र देशप्रभू 2:45 ते 6 थंय उरलो कितलो वेळ. सो ह्या हितूंतल्यान सगळ्यो एक वेगळ्या तरेचोच दुबाव येता. आनीक ह्या हेचेर आमी एक इन्क्वायरी जावची, लोकांकूय कळोनी एक्झॅक्टली कितें जालें तें, आनी जे कोणी नेग्लिजन्स केलें तेंचेर ख्यास्ती ही जावपाक जाय. आमकां दुसरे प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारतात की जेन्ना कोणी सस्पेक्ट कोवीड जो पॉझिटिव्ह नाशिल्लो पूण ताका सस्पेक्ट म्हणून हाडलो आनी तेजे नंतर तेजें मरण जालें जाल्यार एक वेगळो प्रोटोकॉल आसा. तेजे पोस्ट डेथ जातकर सर्टन टेस्ट करचे पडटात, स्वतंत्र प्रोटोकॉल फॉलो करपा पडटा. तो प्रोटोकॉल हांणी फॉलो केला काय कितें